नमस्कार. आज एक 2 in 1 रेसिपी पळोवया. तायकिळा चटणी आणि कढी बारी सुलभ अशें करच्याक. हे व्हिडिओ एंड ताईं पळयल्यार तुमकां कळटा. हाका जावका तायकीळ धुवन उदकान इस्तान दवरचें. मागीर सोय, सुकी मिरसांग भाजिलेली, चिंचांब, मिरे आनी जिरे आनी फण्णाक लसूण जावका म्हणना करबेसो समय घाल येतात. फस्ट 2 चमचे नारळेल तेल हुनकोन घेवचें, नातल्यार तुपय घाला जाता. ताका मिरे आनी जिरे दोनी पटपटाचे. सुकी मिरसांग भाजिल नातल्यार हाजी वटू घालून भाजून काड येता. सुकी मिरसांग मस्त नाका, 2 जेवो पुरो. मीर घालता नवें हाजीवान तू भितरी तायकीळ घालच्यो आनी एक 2-3 निमिश लायक करून चाळून घेवचें. चाळून घालतना ते बाव न्हू ताजे एक नमने पुरंबोळ येता ते निवत दवरचें. तशें सोय, भाजिल मिरसांग आनी चिंचांब, मीठ इतलें घालून मिक्सरार एक रावंड वांटून घेवचें. मागीर ते भाजिल घालचें. तायकिळो, जीर आनी मीर भाजिलेले ते घालून 5-2 रावंड वाटिल्यार आमगेली चटणी रेडी जाली. बारी हेल्था चांग ही चटणी. इडली पोळो कसल्याकय जाता, ना जाल्यार शिता वटू सायडा घेवन जेवचें जाता. आतां न्ही कढी कशी करची म्हूण पळोवया. ही जी चटणी थोडी चेडी वांटून घेतल्यार हाका आमी मिक्सर धुल्लेले उदक घालचें. घालून हद करचें. कितलें जावका तितलें उदक घालचें. मस्त दाटी करूं नजे, मस्त पातळी करूं नजे, हद करून घेवचें. आतां मिक्सर धुवन घालें. लायक करून मिक्स करता. समा पुरो मिक्स जातरी हाका जावका जाल्यार तितलें थोडें मीठ घालचें. कित्याक म्हळ्यार ऑलरेडी आमी चटणेक मीठ घालां आनी हें खतखता दवरचें. कढी केन्नाय चड खतखत येवन उकून येवचें नज. कित्याक म्हळ्यार तशें जाल्यार पातळ जाता. सोय विंगड उद्दा विंगड शिरपता. तायकिळा म्हूण न्हय, खंयचे कढी तशीची सान उज्जारी जस्ट फुग्ग येवचे ताय मात्र ते ओन कोर कपड्यार ते जस्ट फुग्ग येवचे स्टार्ट जाल्ले आयल पळय फुग्गो इतलेची. इतली जातना ही कढी बंद कोरका. रेडी जाल्ले. आमी तायकिळ्याचे मुद्दो, आंबाडो, उपकरी अशी आनीक मस्त पुराय आमी ऑलरेडी हांव भितर पळयला. हाजी पुराय लिंक हांव डिस्क्रिप्शन बॉक्सात दिता. जाल्ले आमगेले कढीक आनी फण्ण घाला जाल्ले. 2 चमचे नारळेल तेल हुन करचें. हांव हांगा हाजी लसूण घाल्या. हे तांबडे भाजून घेवचे. पण घम लुसणे पुरंबोळे तस हे काणू कढये घालचे आनी धांकून दवरचे. खंयचेय फण्ण घाल्यार धांकून दवरका. हुना शिता वटू ही कढी घेवन जेवच्याक भारी लायक जाता. ह्यो व्हिडिओ तुमकां इश्ट जाल्लो म्हण जाल्यार लायक, शेअर, कमेंट कराची आनी म्हगेलें चॅनल सबस्क्रायब कराची. बेल आयकॉन ओतल्यार म्हगेले नेक्स्ट व्हिडिओ नोटिफिकेशन्स येता.